आणि आता खबरो विस्तारान. कचरो व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन सोमारा उत्तर गोयच्या पंचायत वांगड्या बरोबर बसका घेतली. रस्त्यार कचऱ्याच्या गाडयांतले गळटे उदक थांबोवपाक कोयर धापून आनी ट्रकांक लिचेट ट्रे बसोवपाची म्हण आदेश मंत्री लोबोन दिला. तशेंच साळगांव प्लांटाचे विस्तारीकरण म्हळ्यार फक्त ल्हान मशिनाच्या सुवातेर व्हड मशिनां घालतले आनी हाका फक्त 27 पंचायतीच मर्यादीत आसतल्यो म्हूण मंत्री लोबोन स्पश्ट सांगला. RDX वा खातीर साळगांवच्यान गौतम शिरोडकार. 27 पंचायती आहा सर 151 is okay sir. Season you are not taking season. 100,000 capacity during Christmas week there was a problem, there was a overload and more. There is no opposition from general public in Kakora. They want the plant. People of Tiswadi wants plant in Baingini. The people who are opposing are the 250 flats which are in the vicinity of the plant. After knowing that there is a garbage solid waste management plant going to come over there, तेणी आपली फ्लॅटां इकती घेतल्या थिंगा बिल्डरान बिल्डिंग बांदल्या which is exactly 300 meters away from the plant. Those people are thinking that they will have to run away from there, but no, their tipping flow is below the ground. Their facility is fully covered. सो थिंगासर वास तसो येवपाचोच ना. जी टेक्नॉलॉजी आयज आहा आमचे कडेन तितून इम्प्रुवायज टेक्नॉलॉजी जी आहा ती आमी थिंगा घालतले. प्लांट येवपाकूच जाय. यू लूक एट पेंजीम टुडे. वॉट इज द प्रॉब्लम ऑफ पेंजीम? तालिगांव पळय, द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स वीच आर इन्क्रीजिंग, द नंबर ऑफ फ्लॅट्स वीच आर इन्क्रीजिंग, द नंबर ऑफ रेस्टॉरंट्स वीच आर इन्क्रीजिंग, नंबर ऑफ कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स इन्क्रीजिंग. वेर दीस वेस्ट इज गोइंग टू गो? हांव मान्य करता सालिगांवच्या लोकांनी जे काल ट्रक्स आडयला तेका आय फुल्ली सपोर्ट डेम बिकॉज द लिचर्ड वॉज फॉलिंग. आमी डायरेक्शन्स दिल्ले, पंचायत खंय तरी फाटी उरल्यो, सो तेका आमी करेक्शन करपाक आयज मिटींग आपयलें. सरपंचाज, सेक्रेटरीज ही मिटींग आयज आपयल्ले आमी टू ब्रिंग अ सोल्युशन to the trucks plying from their panchayat up to the solid waste management plant. The trucks जे आहा तिंका थोड्यांक लिचेड टँक्स ना, थोडे अनकवर्ड ट्रक्स येता स्पेशली डिझायन फॉर गार्बेज व्हेकल्स म्हणून. तेंचे वयल्यान जे धाकणे आसूंक जाय, सो रावंड धाकणे आसूंक जाय ते ना. आनी हे जावपाकूच जाय एज पर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स. तांकां नोटिसीज इश्यू केल्ल्यो 3 म्हयने पयलीं, 4 म्हयने पयलीं. सम पंचायत्स हॅव कंप्लायड, सम पंचायत्स हॅव नॉट कंप्लायड. पीपल ऑफ सालिगांव आर अपसेट, पीपल ऑफ पार्रा आर अपसेट, वेल्ला कणकार आर अपसेट बिकॉज नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाच्यो जितके ट्रक्स आहात ते पार्रासून येता, वेल्ला कणकासून येता. आणि ते लोक सगळे ग्रामसभेक उलयत आसता की आमच्या घराच्या सायडीकसून, मेन रोडारसून, टिट्या वयरसून हे ट्रक्स ओपनली येता, ओपन ट्रक्स येता. आमी आयज डायरेक्शन दिल्लें आहा विलेज पंचायतीच्या सरपंचांक आनी सेक्रेटरींक की तुमचो ट्रक आमी प्लांटान भितर घेवचे ना इफ युअर लिचेट इज फॉलिंग डावन और इफ युअर ट्रक इज अनकवर्ड. Temporary they can cover it with tarpaulin till they build a body of the truck. Body बांदूकूच जाय, ते कवर्ड येवपाक जाय. आयज ही 27 पंचायतींक आमी ही फॅसिलिटी दिल्ली आहा. आयज गोंयची बीच जो तर क्लीन आहा जाल्यार थिंगा सल्लो ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट ह्या प्लांटान येता. सो एटलीस्ट 30% ऑफ गोवाज प्रॉब्लम ऑफ ड्राय वेस्ट एंड वेट वेस्ट इज टेकन केअर बाय दिस प्लांट. This plant is a role model for other plants to come up. So we don't want people to gather and say that this plant is bad. So we are making them understand जे आमच्या वाटेनसून जे कितें रॉंग जाला ते करेक्शन करपा खातीर आमी आयज मिटींग घेतल्या. ही जे लिचेट पडटा ते खऱ्यांनीच लोकांक त्रास जाता, सालिगांवच्या लोकांक जाता, आमच्याय लोकांक जाता कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. सो वी वील सी मेक शुअर दॅट this does not happen again and we will monitor. जे थोडे जाण म्हणटा की सालिगांवच्या स्कुलान वास येता म्हणून,
स्कुलान बसता ते भुरग्यांक वास येता आमी मॉनिटर करता आतां आमी हो प्लांट जेन्ना स्टार्ट केलो हो प्लांट आमी चिंतले की दीस प्लांट इज गोइंग टू बी द रोल मॉडल फॉर मोर प्लांट्स लायक दीस टू कम अप वी हॅव बीन व्हेरी सक्सेसफूल आतां थोडे लोक जे उलयता की लिचट पडटा ती खऱ्यांनीच पडटा ती बंद जावपाक जाय ती आमी करेक्शन करतले एक जाग्यार गोंयान जिंगा लोक रावना कित्याक ते इन्सिनरेटराचो असो वास बीन तसो कांय येना इन्सिनरेटर इज टू इन्सिनरेट द प्लास्टीक या ओल्ड क्लोथ शूज सॉक्स जे कितें तुका नाका तूं वेस्ट म्हणटा जी गार्बेज म्हणटा तूं ती इन्सिनरेट जावपाक जाय दिस इज ओनली ड्राय आय एम टॉकिंग अबाउट सी एक्सपान्शन इज नॉट फॉर अदर पंचायत एक्सपान्शन इज ओनली फॉर द प्रेझेंट पंचायत बिकॉज दे आर डुईंग 100% कलेक्शन टुडे जी आयज कोण म्हणटा वास येता वास जर बंद जावपाक जाय जाल्यार तुजी वेस्ट हिंगा येवन पडोंक पारना वेस्ट हिंगा येवन ट्रीट जावपाक जाय इमिडिएटली जो आमचे कडेन हे आहा भितर मशीन आहा ते काडून आमी रिप्लेस करता मातशें व्हडलें घालता